हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चॅनल. सो हांव आतां खांडेपार येयलो हा. खांडेपार म्हणटा तें पोंडा पडटा आनी हिंगा रॉक व्हॅली स्टुडियो हा. ही जावन हा रॉक व्हॅली स्टुडियो आनी हेचो तेगे नांव दाखयता तुमकां. ही ती रॉक व्हॅली स्टुडियो आनी हो न्ही एपार्टमेंट. हो आख्खो एपार्टमेंट चले. आनी आमी ही गाडी घेवन येयले. ही गाडी घेवन येयले. हितून थोडें सामान आहा तें अनलोड करपा जाय. सो ते कोत्तले कोण आहाय ते. सो हे न्ही एपार्टमेंट्स लोक रावता हिंगा. आनी हो एरिया एश को आहा चलो हे भशेन एरिया आहा तो सगळो. हे गाडयेन न्ही सामान आहा सिमेंटाचे बिल्डींग मॅटेरियल. ते जेवपाक गेलो आहाय ते मागीर अनलोड कोत्तले आनी तेजे उपरांत मागीर आमी वयतले. आनी हांव मुगे बायलेगे भावा भरी येयला. तो ती गाडी चलयता. सो चोया थिंग एक उदका एक हें आहा तें बी दाखयता तुमकां. सकला दिसती पडटो OPA वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट. सो दाखयता तुमकां. सो एक न्ही OPA वॉटर वर्क्स म्हणटाय. कित्याक थिंग वचपा अलावड ना आनी थिंग हेंच चोय डॅम एशें बांदला आनी थिंग उदक न्ही ब्लॉक करून दवरला चोयले. आनी थिंग सकला पासून चोय लायक हिंग वॉटर सप्लाय आसता हें सगलें पोंडा. सो आनी जायतो व्हडलो आहा तो. ती वटेन पासून आहा थिंग भितर. आनी ती हें आसतली लायक रिवर ही ती चोय चोयले थिंग उदक हें जाता हें चोय. सो एशें को आहा हिंगा. आनी ते वटेन चोय हिल्स आहाय हे ते वटेन चोय फाटल्यान चोय. ते सामान हाली जाता म्हळ्यार आमकां 1-2 वरां जाय. कित्याक जाय सामान आहा तितून. शिमटा बॅग आहाय टायल्सा यूज जाता ती. आनी चोय म्हजे फाटल्यान फुरीस आसा चोयलो चोय. पण तो हेजेर हॉडपारो बांदलो आहा. आनी चल या मुखार दाखयता तुमकां. आज हे वटेन येयला म्हणून हे वटेन एक्सप्लोर करुया म्हणलें सगळें. हय आनी हांव न्ही फर्स्ट टायम पावलो हिंगा. चोय सो चोय हिंगा नोटीस बोर्ड मारलो आहा. विलेज पंचायत कुर्ती खांडेपार चोयलो. सो एरिया एशें को आहा सगळो आख्खो. मुगे लोकेशन आहा तें हे थिंग आहा. सो हांव मातसो मुखार येयलो आतां. बरें कितें दाखोवपा एशें को कितें आहा. आनी हो न्ही आख्खो फॉरेस्ट सगळो फॉरेस्टू आसा हे वटेन आख्खो. फूल ऑफ ग्रीनरी. आमी न्ही 10:30 भायर सरलोले हिंग येवपा. आनी एक वरां मायजूच गेले हिंग पावपा. आनी हो बिल्डींग तो जायते लोक रावताय. लायक हो न्ही रेजिडन्स एशें को एपार्टमेंट एशें को घेवपा मेळटाय. आनी बरें आहा तितून लायक लिफ्ट आहा. मागीर सिविलान सगळे कॅमेरा आहाय. आनी जायतो एरिया बरो आहा तो. चॅक केलो तुमकां दाखयता मागीर. सो हांव आतां बिल्डिंगा थिंग भितर आहा. आनी तेंगे एंट्रसाकूय भितरले वटेन चोय अशें को फावंटन आहा चोय जाता. सो तेंच्यांनी हे भशेन करून दवरला रॉक व्हॅली. आनी तें उदका हें तें चोय. आनी म्हाका आतां हे थिंग वचपा जाय. हे थिंग मुखार वचपा जाय. सो हांव थिंग वयता आतां. एपार्टमेंट आनी चोय लिफ्ट बी आहा. मागीर सो पार्किंग आहा तें अंडरग्रावंड बेसमेंट आहा. आनी सायडीक तेंगे एक हॉल आहा पार्टी हॉल. हे थिंग भितर आहा. सो फॅसिलिटी सगळी आहाय बरी. आनी हिंगचे फाटल्यान पासून तुमी चोवपाक शकताय. बरे बेंचीस बी केले बसपाचे. हिंगाय तो वॉटर फावंटन हांवें तुमकां दाखयलो चोय हो चोय. सो क्वायट कम्फर्टेबल आहा. आनी लायक ओपन एरिया न्ही सगळो ओपन आहा आख्खो. बरो एरिया आहा. आनी फाटल्यान चोय आमगे गाडी हाली कुत्ताय. आनी हो न्ही बिल्डिंगा व्यू चोय हो फाटल्या वता. आनी चोय दाखयता तुमकां. आनी चोय फाटल्यान व्यू एशें को आहा. सकला ती माणूस आहा. आनी थिंग तें एशें को डॅम एशें बांदिला हे ती मुखार. आनी हो चोय आख्खो व्यू हिंगा चोयलो फाटल्या वतान. बरें दिसता काय बरें. चोय ते वटेन मावंटेन हिल्स बी आहाय हे चोय ते वटेन. हो व्हडलो आहा चोय. आनी ही एरिया ती आख्खी. सो फ्रेंड्स आतां आमगे जालें सगळें. गाडी हाली जाली आनी आमी वयताय. आनी चोय हो तो एपार्टमेंट दाखयलो तो तुमकां. आनी एरिया बरी आहा ही सारकी कूल एरिया आहा. सो हिंग सगळीं रेजिडेंट आनी ते वटेन सकला लोक रावता. मागीर मुखार न्ही एक फार्म आहा एक हे थिंगा स्पायस फार्म म्हणटाय तो हे थिंग मुखार आहा. तुमी हे वटेन येयल्यार विजीट करा. हिंगसान न्ही 100 किलोमिटर आहा हे थिंग मुखार. ओके. बाकी सगळे लोकेशन बी हांव हेजेर घालता. चॅक केल्या प्रमाणे तुमी. हो न्ही एक्सिडेंट लोटली जालोलो इनोवा कार आनी तो टेम्पो चोय. सो हाय फ्रेंड्स, हांव न्ही वडो 4:30 सुमार घर पावलोलो. आतां टायम 6:30 जायतिले.
आनी हाचे एक्सपिरियन्स बरें जालें. खांडेपार गेलो ते पोंडा आनी ती स्टुडियो आमी चोयल्या ती अपार्टमेंट्स तेजी लिंक हांव डिस्क्रिप्शनान घालता आनी तुमकां जाता तितलें एक्सप्लोर करून दाखयलां. म्हाकाय बी बरें दिसलें. आनी थिंग न्ही ते वटेन तित्ते रे सेफ 100 किलोमिटर्स मातसो मुखार एक आनीक रिसॉर्ट आहा थिंगा ट्रिबो रॉक व्हॅली म्हणलोली. थिंगा तो पिकनिकी मागीर स्पायस फार्म रिसॉर्ट मागीर वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आनी डिफरंट एक्टिविटीज थिंग जाताय. सो तेजे लिंक हांव घालता कित्याक हांवें तें मागीर कळ्ळें म्हाका. हांवें जेदोन वचून थिंग विजीट केलें आनी थिंगाचो एक लोकल मेळ्ळो ताणें सांगिल्लें म्हाका थिंग स्पायस फार्म बी जायते आहाय म्हणटा ते वटेन. आनी ती पोंडा एरियांनी तेश कोन्न स्पायस फार्मां जावं कायाकींग आनी दुसरे वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जायते आहाय. आतां तुमी तरी गुगलार सर्च केलें न्ही पोंडा एरियान कितें आहा तें तुमकां ऑफकोर्स मेळटलें. पूण आयज हांव गेलोलो म्हगे डिफरंट एक्सपिरियन्स जालो थिंगा आनी लोकलूय मेळ्ळलो पूण ते कॅमेरार येयल्ले. बाकी हांव कितें आहा तें गुगलार घालता. तुमी तेंगे रिव्यू चॅक करात ती प्लेस आनी तेंगे इमेजीस बी बरे घायलो ते चोया तुमी. आनी अशें करून आमगे चोय कितू बरें आहा गोंयांत कितें आहा डिफरंट वचोन आतां हांवें यूट्यूब स्टार्ट केलो जाल्यार ते प्लेसीर पावला. आतां यूट्यूब तर कोण ना जाल्यार खूंय पावताय कोण पावताय. बेश्ट केन्नाय तर पिकनिकी बी गेले जाल्यार ते प्लेसी मेळटाय. सो हे एक्सपिरियन्सान हांव वयतां म्हाकाय चोवपा मेळटा आनी तुमकांय तरी न्यू प्लेस जाल्यार तुमकांय बरें जालें केन्नाय खूंय वचोन विजीट करपाक डेफिनेटली. हें तरी जाणा आनी कांय ना. आमगे गोंयांचो काय बरें ते वटेन नेचर तुमकां दाखयलें जाय. आमगे वटेन बरें ना न्ही पूण ते वटेन तो रिमोट एरिया आहलो बरो सारको सेगात अशें करून रावपा बी कम्फर्टेबल बरें. चोडूय अशें करून हें घर न्हय पूण सुपर मार्केट बी आहलो ती मातसो न्ही पयस आहलोली. सो जेदोना तुमी आतां हे एक्टिविटीज करपा बी वयताय पोंडा सायडी पोंडा न्ही नागेश वॉटर वर्ल्ड आहा मागीर ते स्पायस फार्म जालें. स्पायस फार्मां तुमकां जायत मेळटली पूण पयलीं गुगलार रिव्यू चॅक कराय प्रॉपर इन्फॉर्मेशन काडाय मागीर वचाय. सो हांवें तुमकां जस्ट एक अपडेट अशें दिला आनी कांय न्ही. थिंग तर आमी विजीट सारकें प्रॉपर केलो जाल्यार ते डिफरंट एक्सपिरियन्स जावपाचें. आनी कितें म्हणटा तें व्हिडियो दिसांनी ल्हान धाकटे जाताय म्हगे शॉर्ट व्हिडियो जाताय. सो हांवूय ते मातसो दिसतो दवरपा सोदिता चोडे व्हडले न्ही आतां भायर पासो येयला म्हण बरें दिसोचें पूण मिनिमम न्ही 8 मिनटाचो व्हिडियो करपा जाय. आनी कितें म्हणटाय तें बाकी कितें आहा तें म्हाका कमेंट करून सांगाय. ओके खंयची तर प्लेस आहा तुमकां अशें करून दिसत जाल्यार ती बी रेकमेंड कराय. डेफिनेटली हांव वचोन ती विजीट करता आनी तें बी चोया आमी केश करून कितें जाता तें. आमगे हेडटाय चोय नायसान हेच थिंग हेडटाय नायसान थिंग आहाय. आनी आयज जेल ना न्ही तकली मातसो फोडटा अशी लेट जालो येवपा आनी सकाळीं च्या पीन गेलो हांव ताका लागून. ओके सो कालचे व्हिडियोन चोय नायसा तुमी कमेंट केलोले तुमकां सगळ्यांक थँक्यू वेरी मच. नायसाकूय बरें दिसलें ते बॅगा लागून तुमी कमेंट केलो ते आनी सगळें म्हणटा बरें आहा. ओके सो चॅनल सबस्क्रायब कराय शेअर कराय लायक कराय आनी हायप कराय. जो हायपा बटन येता मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टिल देन टेक केअर फ्रेंड्स. बाय बाय सी यू फ्रेंड्स.